आनी बाकीचे गजाली जशें तुमी जेन्ना पयले फावट सीएम जाले तेन्ना म्हणटाले की हांव दुकान सीएम जाले आनी कितें जालें आतां तुमी कितें सांगपाक सोदता तुमी तुमचे ओन फाटली 2.5 वर्सां हांगासर नेतृत्व केलें 20 हांणी ह्या विरोधकांच्या टिकेक तुमी कशें उरतले? फक्त एकच सांगतलो फाटल्या 3 वर्सांक भारतीय जनता पार्टीन म्हाका संदी दिली की पार्टी लीड करपाची हांगासर मुख्यमंत्री पदाचे लोकांची सेवा करपाची. निश्चितरित्या त्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कार्यक्रम केंद्र सरकाराचे आसतले राज्य सरकारचे आसतले अलायन्स कोणाच बरोबर युती करिनासतना तेय बी 22 मतां आशिल्ले 1-2 थोड्याशा मतांनी कमी पडले म्हणून हांव गोंयच्या जनतेचो आभार मानतलो आनी निश्चितच रित्या पुराय भारतीय जनता पार्टीची नॅशनल लिडर्स म्हणजे माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आनी हांगासर सगळे स्टेट लिडर्स हांच्यांनी काम केलां म्हणून हांव करतो. कोणी कोणी सपोर्ट केला आतापर्यंत 3 इंडिपेंडंट MLA हांच्यांनी सपोर्ट केला. MGPन आपले बिनशर्त लेटर जे आसा ते धाडून आयज बैठक जाली कितें चर्चा जाली नेतृत्वाचेर कितें चर्चा जाली बिलकुल ना. तुमीच नेतृत्व करतले काय आनी कितें वेगळें? एक गजाल आमच्या नेतृत्वाचेर कांयच तशी चर्चा जावना. बाकी लिडरशीपचो विशय जो पार्लमेंटरी बोर्ड कडेन येता फाल्यां पार्लमेंटरी बोर्डा कडल्यान ऑब्झर्वर येतलो वयतलो आनी तेज्या उपरांत निमणो प्रश्न करता भाये उपरांत गोंयांत इतले लार्जस्ट पार्टी तुमी हाडली 20 पर्यंत आंकडो पावलो एकूच कमी पडलो तेजेर तुमचें कितें मत आहे? भायेन जें काम केलें तें फुडें कंटिन्यू जालें अशें तुमकां दिसता? हांवें हाडली म्हणना डिसिजन भारतीय जनता पार्टीन हाडली. भारतीय जनता पार्टीचे मोदी ऑफिस आशिल्लें आनी मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमकां सगळ्यांक काम करपाची संदी मेळ्ळी. हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक सिपाही आसा. त्या खातीर फक्त लढाई करपा खातीर म्हाका सेनापती म्हणून फुडें येवपाची संदी पार्टीन दिली. इतकेंच म्हजें काम आशिल्लें. बाकीच्या गोंयच्या जनतेचो हांव उपकारी आसा की तेंच्यांनी येदी व्हडली आमकां बरी मेजॉरिटी ही पयलेच 2012 उपरांत आयज पयले फावटी विदावट अलायन्स दिली. ओके आता आमदारांची मिटींग जाली आनी आमचे कडेन आणि आमचे नाव रेकॉर्ड करतले रावचे पडटलें कितें प्रोसिजर आहा? हो प्रश्न म्हाका ताच्या विशयी पार्टीच्या अध्यक्षाक विचारपाचो जाल्यार प्रभारी विचारपाचो. फक्त प्रोसिजर पार्लमेंटरी बोर्डा कडल्यान कोण तरी ऑब्झर्वर येवन फाल्यां लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जातली ताच्या उपरांत डिसायड जातली. केन्ना पर्यंत जातलें फाल्यां? अजून डिसायड जावना. पार्लमेंटरी बोर्डा कडल्यान ऑब्झर्वर कोण तरी गोंयांत येतलो ताच्या उपरांत ठरतलें. वोट स्प्लिट जाला पळय तो नुकसान जालो. MGPचं सपोर्ट ऑल दीस वेल ताणें म्हटलें की आपल्या समाजाक सपोर्ट करचो ना. आता बिनशर्त तेंच्यांनी सपोर्ट दिल्लो आसा. म्हणजे कसलो सपोर्ट ना म्हणजे विदावट एनी कंडिशन तेंच्यांनी आपले पत्र जे आहा ते तिकडे हाडून फाटले मंत्रिमंडळात इन्क्लूड अजून तसो कांयच निर्णय जावंक ना. जोपर्यंत म्हणजे गव्हर्मेंट हेजो बाकीचो निर्णय जो आसा पार्लमेंटरी बोर्डा कडल्यान कोण ऑब्झर्वर येयल्या उपरांत बाकीचे निर्णय जाता. 3 इंडिपेंडंटांनी आमकां सपोर्ट केला. कोणाक मंत्री आनी हेजे कसलोच निर्णय कांयच जाल्लो ना. 22+ म्हणटाले 20 येयले मातशें खंत आहा ते दोनांची बिलकुल खंत आहा म्हाका. 22 पडटले. ते 2 खूब लागीं येवन गेले. मांद्रे मतदारसंघ आमच्या हातांतल्यान गेलो. ओके आमचो फ्रांसीस सिल्वेर सांत आंद्रे मतदारसंघ खूब लागीं 74 मतांनी गेलो. हाजेंय दुख्ख आसा. शिवोले मतदारसंघ खरें म्हणल्यार येवपाक जाय आशिल्लो. वेगवेगळ्यो चुको आसा तेजेरूय एनालिसीस करता. 27 इलेक्शनाची तयारी आतां पसून आमी सुरू केल्ली आसा. त्याच्या भारतीय जनता पार्टी डे टू डे ह्या कंटिन्युअसली प्रोसेसान आसता. म्हणून सांगता की ताजी खंत तर म्हाका आसतलीच आसतली. कारण 22+ आयिल्ले जाल्यार हॅपी आसतलो. 22 आयिल्ले जाल्यार बट 2 कमी आयले हाजी खंत ही उरतली. इंडिपेंडंटांनी सपोर्ट लेटर दिलें तितून कितें कंडिशन सगळ्यांनी इंडिपेंडंट आनी MGP दिला तितून आमकां कंडिशन कसलेच घालूं ना. तेंच्यांनी डायरेक्टली वोट स्प्लिटाचो आमकां फायदो बिजो कांय जावंक ना. कारण वोट्स ज्या ठिकाणी म्हणटा तुमी तशी वोट्स तेंच्यांनी कंप्लिटली डायवर्ट केल्या. तूं जर सगळे घेवन पळयत माझ्या मतदारसंघात सुद्दां म्हणून काडून पळयत MGPक 212 मतां पडल्या. म्हणजे ताच्या वयल्यान कळोंक जाय की तेंची 2,500 मतां त्या मतदारसंघात MGPक आसतली ऑलवेज. म्हणजे तांच्या आरजी व्हडली जाली तशें जालें आतां. आरजी थंयसर मतां आतां 600 काय 700 पडल्या. म्हणजे पडले की आतां MGपेक्षा आरजी व्हडली जाली ना तशें जालें. आरजी व्हडली जाली म्हणजे प्रत्येक कडल्यान 10% वोट शेअर जो आसा हो मेळ्ळेलो आसा. म्हणून म्हणटा वोट शेअरचो बीन कांयच परिणाम कसलोच ना. भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्साच्या सरकारात आणि माझ्या 3 वर्साच्या टेन्युअरात आम्ही ज्या पद्धतीत काम केला लोकांपर्यंत पावले ताचो फीडबॅक जो आसा हो परत एकदा भारतीय जनता पार्टी खातीर दिला. म्हणून तर नावेली मतदारसंघात आमकां आमचो उल्हास तुयेकर सारको निवडून येता. हे आमी थंयसर केल्लें काम आसा. तुमचे फाटले 2.5 वर्साचो खंयचो भाग तुमकां हेल्प केलो हे 20 पर्यंत वचपाक? निश्चितच आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही स्कीम जी गावागावापर्यंत पावली आणि भारतीय जनता पार्टीचे मूळ तत्व अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलोवप आणि अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराची योजना पावप हो कार्यक्रम निश्चित खूप मोठ्या पद्धतीत मदत झाली आणि त्या निमित्तान आम्ही गावागावांनी लोकांपर्यंत पुढे चालू 100% आता स्वयंपूर्ण 2.0
अशा पद्धतीचा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचं सरकार पुढे चालू जवळ सर 20 जाण आसा काय इन्स्टेबिलिटी व्हायची फुडले 5 बिलकुल ना इन्स्टेबिलिटी म्हणजे काय होतं पूर्ण स्टेबल सरकार 5 वर्षाचे भारतीय जनता पार्टीचे सर तुम्ही जेन्ना एमजीपीचो सपोर्ट येता पळय तेंची टीएमसी वांगडा अलायन्स आशिल्ली आनी ती तुमकां नाका आशिल्ली आता तर टीएमसी त्यांच्यानी इतरला काय कितें म्हाका खबर ना तुम्ही लेटर हाडून दिला प्रमोद सावंत आता जे निवडून 20 आमदार गोवा भाजप आमदारांची बैठक पार पडलेली आहे. आपल्याबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहे. सर सांगा काय आमदारांच्या बैठकीत निर्णय झालेला? आमदारांच्या बैठकीत त्यांचं अभिनंदन स्वागत करण्यासाठी बैठक होती. आता त्यांना देवेंद्रजी पाटील अध्यक्ष